मिसाची भेट सुरू जाता आमी सगळीं दोळ्यांत जावया आमचो यादी भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो यादी भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया Calvary भेट नवसोतलो आमी तातूंत वांटो घेवया सर्गीचे मोल तो वांटलो आमी जेवूंक जावया सर्गीचे मोल तो वांटलो आमी जेवूंक जावया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारियानिना देसा आनी विन्संट कोस्ता आनी फेलिसिता फेर्नांडीस ह्या आमच्या भाव भयणीक देवान सुर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण ह्या मिसाच्या बलिदानान तांचे पासत आमी मागुया आनी भाव भयणीनो आयज पवित्र सभा सोंपून गेलो आमचो बाब साहेब जुआंव पावल दुसरो हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता हो बाब साहेब आमच्या गोंयांत आयिल्लो तुमकां जायत्या जाणांक उगडास आसतलो एक खालतो देवाच्या मोगान मारयेच्या मोगान लासतलो बाब साहेब देवान पवित्र सभेक फावो केल्लो म्हूण देवाक आर्गां दिवया ताच्या आसण्या वरवीं जायतीं बदलपां ताणें पवित्र सभेन हाडलीं उदीक करून आमी ताका म्हणटा मेरियन पोप मारयेच्या मोगान लासतलो बाब साहेब ताणें उजवाडाचे गूट पवित्र सभेक फावो केले खालतिकाय कितें ती ह्या बाब साहेबान आमकां दाखयली बोगसणें कितें तें ह्या बाब साहेबान आमकां दाखयलें तर असलेंच भाग्योनपणाचें जिवीत आमी चड एकल्यान जिवंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर सगळ्या आमच्या पातकाचो आमच्या चुकीचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया आनी आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणें मागून म्हणुया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यून सदांच आंख वार मरी सगळ्या देवताक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सोम्या सोम्या काकलूत कर सोम्या सोम्या काकलूत कर Krista काकलूत कर Krista काकलूत कर सोम्या सोम्या काकलूत कर सोम्या सोम्या काकलूत कर प्रार्थुया ह्या वेळार आमकां कितें गरजेचें आमच्यो मागणी आमचे आवडे देवा फुडें आमी दवरुया मोहिमेवून देवा सर्व पदवेदार बाबा सदां तुजी भोक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर
हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. बायगिवून पावलून रोमकारान बरयलेले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जें कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हजे कुडीन तिकाण करून रावना म्हूण हांव जाणां. बरें आवडिवूंक म्हजे हातांत आसा खरें, पूण तें कशें करचें तें म्हाका कळना. तर जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, बगर जें वायट म्हाका नाका तेंच हांव कोत्तां. म्हाका नाका तें हांव कोत्तां म्हणटच म्हजें सवें बिराड करून रावलां तें पातक तें कोत्ता हांव न्हय. देखून हो नेम हांव देखतां. बरें करूंक सोदतां तेन्ना वायट म्हज्या हाता लागींच आसा. भितरले भितर देवाची सुमती विशीं हांव संतोसतां, पूण म्हजे कुडीच्यान सांद्यांनी वेगळोच एक नेम हांव पळयतां. तो गिन्यान्याच्या नेमाचेर झुजता आनीक म्हजे कुडीच्या सांद्यांनी आसात ते पातकाचे नेमान तो म्हाका बांदून दवरता. कसलो म्हूण निर्भागी मनीस हांव. मन्ना ओपलेले ते कुडींतलो कोण म्हाका निवाडटलो. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशीं देवाचो उपकार मानुया. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुज्या याज्ञाचेर पातयेतां. तूं खरेंच बरो, तूं कोत्ता तें सगलें बरें. तुजे नेम म्हाका शिकोय. जबाब. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या चाकराक बसयलाय ते प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजोय आनी धीर दी. कोनवालायेन म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वाचतलो, कित्याक तुजे सुमतीचेर आसा म्हजो संतोश. जबाब. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्यो याज्ञो हांव कदींच विसरचो ना, कित्याक तांचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. हांव तुजोच, तर म्हाका निवार. तुज्यो याज्ञा हांव पालूंक सोदतां. जबाब. तुजे नेम आमकां शिकोय सर्वेस्परा. उद्गार. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. बाप्पा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सुर्गीच्या राजाचे गूड तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moja tuka सोम्या. जेसून लोकांक म्हणलें, ओसोम ते तावन एक खूब चोडोन मांडटा तें पळोवन तुमी रोखडीच पावस येता म्हणटात आनी तशेंच घडटा. आनी दोगीणी तावन वारें मारतूच तुमी म्हणटात, गोरमी जातली आनी तशेंच घडटा. आरे दोंग्यानो, प्रितुमेचें आनी मोळपाचें तोंड कशें पारकुचें तें तुमी जाणत. हो काळ पारखूंक तुमचे लागीं जायना तर. नीट सारकें कितें तें तुमचीच तुमी कित्याक थारायनात. देखीक तुज्या प्रतिवाद्या बरोबर अधिकाऱ्याशी वेता आसतना ताच्या हातांतलो सुटूंक वाटेरूच जाता तितलें कर. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराशी ओडून व्हरत आनी नितीदार तुका कोसाबाच्या हातांत दीत
आनी कोसाप तुका बोनकोणीत घालीत निमाणी दोमडी फारीक करीसोर थंयचो तूं सुटचो नाय म्हूण हांव तुका सांगता. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हांव एका गांवांत आसलो आनी एका दिसाक असोच सांजेर हांव दर्या वेळेर गेलो आनी दर्या वेळेर गेलो आसतना त्याच गांवचो एकलो मनीस म्हाका मेळ्ळो आनी आमी उलयता आसतना वारो मारलो आनी ताणें म्हाका रोखडेंच म्हणलें, तेन्ना हांव ब्रादर आहलो, ब्रादर आज पावस येतलो. आनी हांवें ती फकाणां कशी घेतली वो आनी कितें म्हणटा आनीक उलोवन सातूच हांव फिरगोशेन परतून गेलो. सांजेर भरपूर पावस आयलो आनीक म्हाका ह्या मनशाच्या उतराचो उगडास जालो की ताणें सांगलोलें की पावस येतलो. आनी दुसऱ्या दिसाक जेन्ना हांव ताका मेळ्ळो तेन्ना हांवें ताका म्हणलें, कशें कळ्ळें तुका आज पावस येतलो म्हूण. ताणें म्हणलें, फादर वारें मारता ते भाशेन म्हाका कळटा. ल्हानपणांतावन ह्या दर्याचे देगेर आमी वाडत आयला. कसले वारें मारता तेन्ना कसलो पावस येतलो, केन्ना पावस येतलो हें आमी बेस बरे भाशेन आमी जाणा. जरी तर आमी ट्रॉलराचेर गेले जाल्यार थंय एक खेरीत मनीस थंय आसा, ताचें काम म्हणल्यार फकत सांगपाचें खंय नुस्तें आसा, कसलें नुस्तें आसा. ताका पळोवन, उदकाक पळोवन, ताचो कलर पळोवन, उदक कशे भाशेन हालता तें पळोवन ताका कळटा खंयसर नुस्तें आसा, कितलें नुस्तें आसा आनी केन्ना हांवें ही जाळ मारची. हें ताचें काम म्हणल्यार खुणा पळोवन सांगप खंयसर जाळ घालपाची. बाबूनो, आयच्या शुभ वर्तमानान असलेच आमी पळयता. जेजू ह्या लोकांक म्हणटा, तुमी ओस्तोमतेतावन एक खूब चडोन मांडटा तें पळोवन तुमी म्हणटात पावस येतलो आनी तशेंच घडटा. आनी दोखिणीतावन वारें मारतूच तुमी म्हणटात गरमी जातली आनी तशेंच घडटा. आमी अशेंच करता. जायते फावटी मळबाक पळोवन आमी म्हणटा पावस येतलो, गरमी जातली, थंडाय पडटली आनी कितें जातलें. पूण जेजू तांकां म्हणटा, आरे दोंग्यानो, प्रितुमेचें आनी मळबाचें तोंड कशें पारकुचें तें तुमी जाणात. हो काळ तुमच्यांनी पारकूंक जालो ना काय? कसल्या काळाची जेजू खबर करतालो काय? आमी जाणा, जेजू देवाचो पूत, देवाचो मोगाचो काळ, नवे मनीसकूळ, देवाचें राज बांदूंक आयलोलो. आनी हें ताणें आपल्या कोरण्या आनी उतरां वरवीं बेस बरे भाशेन दाखयलें. शुभ वर्तमान परगटून, देवाची बरी खबर परगटूंक देवाचो मोग कितें तो ताणें दाखयलो. वेगवेगळ्यो मिलाग्री करून केन्नाच मनशाच्या जिवितांत पळोवंक ना तसल्यो मिलाग्री जेजून केल्यो. देखीक तोट्याक ताणें चलोशें केलें, मेल्ले मनशांक जिवंत केली, कुड्ड्यांक दोळे दिले, बेऱ्यांक मोन्याक ताणें नवें जिवीत फावो केलें. हें केन्नाच कोणें करूंक ना. आनी शुभ वर्तमानांत सांगलोलें की देवाचो पूत येतलो तेन्ना असल्यो असल्यो घडण्यो घडटल्यो, असली विस्मितां आनी मिलाग्री घडटल्यो. आनी नव्या कोरोना जेजू आयलो तेन्ना असलेंच कळ्ळें. आनी हो काळ पारकूंक लोक विसरलो. हो काळ पारकूंक घडीक 2 वस्तूदार फारिसेव विसरले. जेजू देवाचो पूत खऱ्यांनीच देव म्हूण वळखूंक ते विसरले. आनी हेच की जेजू आज तांच्या तोंडार मारता. बाबूनो, हो कोरोना काळ, कोवीड-19 पिडा आयली तेन्ना दुबावा विरेत तुमकां आनी म्हाकाय जायत्या जाणांनी म्हणलां, लोक सुदरोंक ना. दुबावा विरेस कोणाक तरी कोणें तरी म्हणलाच आसतलें, लोक सुदरोंक ना. काळ आयलो आनी काळ गेलो. बाबूनो, देवान धाडला, मनशांनी केला हें हांव सांगूंक शकना. पूण हे कोरोना काळ येयलो तेन्ना मनशाचेर जायतो आकांत आयलो. मनशाक कितें तरी शिकोवंक घडीक हें दुयेंस आयलें. कितें तरी नवेपण आपणावंक, कितें तरी म्हज्या जिवितांतलें वायट हांवें सुदरावंक घडीक हो काळ आमचेर आयलो. आनी जेजू आयज शुभ वर्तमानांत सांगता ते भाशेन हो काळ आमी पारकूंक विसरलीं काय? बाबूनो, आज आमच्या जिवितांत जायत्यो खुणा घडटल्यो. देखीक घडीक आमचे फॅमिलींत आमचे मदें घडीक संपून तितले बरें आसचे नात. घोव बायलां मदें, घडीक भुरग्यां मदें, आवय बापाय मदें घडीक एकामेकाक मान सन्मान ना. एकामेकाक सगळे लागीं येवंक सोदिनात. बोगसणें घडीक दिवंक सोदिनात. ह्यो घडीक भाव भयणो जावन आसात खुणा की आमच्या जिवितांत, आमच्या फॅमिलीच्या जिवितांत देवाचें आसणें ना.
घोडेक आमच्या फामिलीच्या जिवितान मागणी येना हेच की ही खुणां आमकां दाखयता. दुसरे स्वातेरायच्या पयल्या वाचपान भाग्यून पावलो आमकां म्हणटा जें कितें वायट तें हांव करतां, बरें जाणा जावनूय वायट हांव करतां. घोडेक म्हज्या जिवितान बरें आनी वायटा मदें फरक करूंक हांव नको. बरें आसा ताका हांव वायट म्हणटा, वायट आसा ताका हांव बरें म्हणटा. घोडेक वायट करता ताका हांव अदीक बळ दिता वायट करूं. जो कोण बरें करता ताचेर घोडेक हांव वायट उलयतां. घोडेक ह्यो जावन आसात खुणां म्हाका दाखयता की म्हजें अंतस्करण मेलां. माय कॉन्शियन्स इज डेड. घोडेक म्हाका मागणें करूंक वाज येता. वेळा वेळार हांव संस्कारांनी घोडेक वांटो घेयना. गोरप्यान कुटुंबांत मागणें करूंक मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक हांव घोडेक आंग काडटा. ह्यो जावन आसात भाव भयणीलो खुणां की म्हज्या जिवितान देवाक हांवें पयलो वयलो जागो दिवंक ना. आयज आमी सुर्गेस जो पावल दुसरो पाप साहेब हाचो आमी सेवाधर्मीक उगडास करता. आमी जाणो 2000 वर्सां पाप साहेबान सगळ्या लागीं बोगसणें मागलें. म्हणल्यार जें कितें वायट पवित्र सभेच्या वांगड्यां कडल्यान घडलोलें ताणें 2000 वर्सां सगळ्या ताय पब्लीक अपॉलॉजी मागली. आनी खंयच्या पातकाची ताणें बोगसणें मागली म्हणल्यार कॅटेगरी ऑफ सिन्स म्हणल्यार जनरल सिन्स इन सर्वीस ऑफ ट्रूथ, सिन्स अगेन्स्ट क्रिस्टियन युनिटी, सिन्स अगेन्स्ट द जूज, सिन्स अगेन्स्ट रिस्पेक्ट फॉर लव, पीस एंड कल्चर, सिन्स अगेन्स्ट डिग्निटी ऑफ विमन एंड मायनॉरिटीज एंड सिन्स अगेन्स्ट ह्युमन रायट. जायते वायट पवित्र सभेच्या जिवितांत घडले आनी ह्यो खुणां ह्या सुर्गेस आमच्या पाप साहेबान पळयल्यो. जरी तर ह्यो खुणां पळोवन हांव ओगो रावलो जाल्यार पवित्र सभेच्या जिवितान घोडेक हें वायट आनीक वाडत वेतले हे पाप साहेब जो हांव पावल दुसऱ्याक दिसलें. आनी 2000 वर्सां जेन्ना आमी न्यू मिलेनियम जेन्ना आमी नव्या काळांत भितर सरली तेन्ना ताणें सगळ्या मनशाताय हात जोडून बोगसणें मागलें. ही सेड द चर्च इज सॉरी. म्हळ्यार पवित्र सभेन ह्यो जायत्यो वायट घडल्यो हाचे आमी बोगसणें मागता. बाब भयणो, आयज आमच्याच जिविताचेर आमी नियाळ करुया. म्हज्या जिवितान म्हज्या फामिलीच्या जिवितान खंयच्यो खुणां म्हाका दिसून येतात. दर दिसाक हांव नियाळ करता आसतना ह्यो खुणां म्हाका म्हज्या जिवितान म्हज्या फामिलीच्या जिवितान कितें म्हाका सांगतात, कितें बदलूंक म्हजे ताय मागतात. आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उड्या स्वरूपान येतलो. जेजू लागीं आमकां कृपा मागुया. काळ पळोवन खुणां पळोवन आमच्या जिवितान जें कितें वांकडें आसा तें निटायर घालूंक, जें बरें आसा तें अदीक करूंक ताची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. भेटून हिंगा आमी गायन गावया. जुपाचो जसो पोरमोड C16 पान 35, C16 पेज 35. परमेश्वरा वरदाना सोमेसारी बेदोची. परमेश्वरा वरदाना सोमेसारी बेदोची. तुबाचो जसो पोरमोड Domdobi Zorda Zorda Desprori amci dana Isvara tuce muka Pormesvara Vardana Somesani Betuci Pormesvara Vardana Somesani Betuci. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत
आमच्या नाके पुवीत सुबेच्या देवाक सोयीस्कोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगळ बाबा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्या त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलोल्या ह्या पवित्र गोठा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पोतवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयली. ताचे उदेशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Tobarazo sorvesportu, Sogani sonsa, Volia tuccia voivova, Usorgi, usorgi, usorgi tu caso e son, Sorvesporaci navi, etata casoi, usorgi, usorgi, usorgi tu casoi son. बाबा, खरोच सो पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमीस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसोणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उदका दिवन भावार्थाचो घोट परगोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी एक काल्सीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बाबाक, फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बाबाक आनी सर्व काळी तुका आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बोरवाचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरचोळीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समरुमता डायरा ताची काकलूत कर. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, बाग्योन सुसे तिचो पोती, बाग्योन धर्म दोता, बाग्योन सुसे वाज, बाग्योन जुआंव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन.
आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बुकोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान नदरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सुटकी पोतली आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काबूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काबूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावुया. जेजू भाशेन R10 पान 179, R10 पेज 179. जेजू भाशेन आजचे हांवें उलयतना वावुरतना, जेजू भाशेन आजचे मनांत हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन आजचे हांवें उलयतना वावुरतना, जेजू भाशेन आजचे मनांत हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसा दिसा किना किना खातीर मुर्दाची म्हज्या मनाची कातरां. जेजू भाशेन आजचे हांवें उलयतना वावुरतना, जेजू भाशेन आजचे मनांत हीच म्हजी प्रार्थना. काडीस म्हजें देवूळ कशें म्हज्या मोगार देवा खातीर, चिंता तशी सपनां म्हजी स्वर्गांतल्या सोयऱ्या खातीर. जेजू भाशेन आजचे हांवें उलयतना वावुरतना, जेजू भाशेन आजचे मनांत हीच म्हजी प्रार्थना.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, ह्या सुर्गीच्या जेवणात परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोवची कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सुर्गीच्या गुटाची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. नोव्हेंबर आनी डिसेंबराच्या म्हयन्याचे जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश आयिल्ले आसात. जाणें आसून व्हरूंक ना ताणें साक्रिस्तीन येवन व्हरचें, नाजाल्यार मागीर ऑफिसांत येवन व्हरचें. सुर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवय आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन गावया. जुजे वाजा आमच्या बावा, यू 35:240 यू 35 page 249. भागीवत जाल्या आमच्या बाबा, विनोद्यांक तुजी मजत बावय. साक्षी दिवंक जेजू बावाक पोसरू, पुर्वेन बोल आमकां जागोय. पिडा बुजूलू दुखोत घेतली, दुका बुज बोलाय बुजोड चोडोय. पिलोल्यांक पिलत्यांक इश्टांक बोयऱ्यांक बापोणांक शांती भोगूंक समोर. तुजे वाजा आमच्या बाबा, तुजे पासोन आर्गा मोयमा. Papa Gesù, pavitra mea, arga moiva,